You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. Jesus, you're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. फुडाऱ्यांचे पुस्तक आवयस वोड 16 आणि वोड 23. आणि खुशाल बरी जावन ते एकठांय जाले आणि ताणें आमचे देवाक म्हणलें, आमचे दुस्मान सॅमसनाक आमच्या हातान दिलो. पळयात कितें घडलें तें. जेन्ना तिंगा सगलीं पोरजां एकठांय जालीं, सॅमसनाचे दोळे ताणेन फोडले. सांकल्यांनी ताका बांदलो. जेन्ना ते ताका घेवन येताले तेन्ना लोक म्हणटाले, आमचे पळय देव ते कोण चालते न्हय. पळयात सॅमसन पळय इतलो व्हडतो थंय बलिश्ट मनशाकूच ताका बांदून आमच्या मुखार एक कैदी कसो आमच्या देवान ताका हाडला. ह्या भाशेन जेन्ना ती बोडाय मारताले, सैतान ताणें थिंगासोर कितलें ताणें गर्व केला आसतलें. वय सारको सैतान तो मिजासी. वय मिजासान सर्वेस्वराक म्हण आसतलें, कितें म्हणून पळय तुज्या बलिश्ट सोगल्यांक चड बलिश्ट तुवें ताका वेचून काडलो पळय तो नाजरायत म्हणून ताका वेचून काडलेलो. फिलिस्कारांचो नाश करपाक तुवें वेचून काडलेलो. तुवें एक गिफ्ट कशें दिलां म्हूण म्हटलेलें न्हू. तुवें कोणाचेर भरोसो दवरलो तो पळय आयज आमचो गुलाम जालो. तुवें कोणाचेर पळय तो भरवंसो दवरलो तोच मनीस आयज बंदखणींत आसा. पळय कितें जालें तें. थंयसरलीं पोरजां कितें म्हणटालीं पळय ती, सॅमसनाचो तो सर्वेस्पोर ताणें सॅमसनाक राखून दवरूंक ना, पूण आमच्या देवान पळय सॅमसनाक बांदून हाडलो. कितलो ओकमान न्हय सर्वेस्पोराचो. कितलें ओकमानाची खबर सर्वेस्पोराच्या नांवाक मोगाच्या भावा भयणानो. हांव आनी तूं आनी आमी सगलीं सर्वेस्पोराचे इच्छे प्रमाणे आमी अधीन जावन ताका जियोचे वखदार. सैतानाचे आमी अधीन जालीं, सैतानाचे सगळे कामाचे ताजे अधीन जालें आनी सैतानाकूच आमी आयज अधीन जाल्यांव. ताजे येवजणेचे आमी अधीन जाल्यांव. सैतान सारको खुशाल बरीत जाता आनी सर्वेस्पोराची फकाणां कोत्ता. पळय तुज्या पुताक कितें जालें, तुजे धुवेक कितें जालें पळय. तो गोवाय दितालो, ताणें गोवाय दिल्ली न्हू. लाखांनी लोकांक ताणें प्रचार केला न्हू. जायत्या लोकांक देवाच्या हाजीरपणान घेवन येयला. पळय आतां थिंगासोर तो कितें कोत्ता. तूंच पळय आतां तो कितें कोत्ता थिंगासोर. जे कोणाचेर तुवें भरोसो दवरलो पळय तुज्यात आतां विरोध वचोन तुका थिंगासोर तूं पळय आतां ते कितें कोत्तात. अशे प्रस्न केल्या उपरांत सर्वेस्परा लागीं जबाब आसा काय. इश्टानो, ह्या निमाण्या दिसांनी आमी चतरायन आमी धरूंक जाय, कित्याक सैतानान ताणें निर्णय घेतलेलो आसा कशेय भाशेन आमचो ताणें नाश करूंक जाय म्हणून. सॅमसना असल्याकूच थिंगासोर ताका बंद करून दवरला आनी ते पोरजेचो लोक थिंगा म्हणटात, आमचे देवान आमच्याच हातान वो आतां तांचो दुस्मान ताणें तांकां दिला. त्या वेळाचेर थिंगासोर सॅमसनाची ते फकाणां कोत्ताले, ताका ते नाका जालेले कोत्ताले. सॅमसनाक आतां सोसूंक जावंक ना. सॅमसनाक आतां उगडास येयलो, खरें म्हणल्यार हांव कोण. सर्वेस्पराचो हांव सेवक, हांव कोण काय. कुशीन काडलो पळय तो, हांव कोण तो. एक ओत्मीक आवय बापायचो हांव भुरगो जावन हांव कोण. सारकोच बलिश्ट हांव कोण. नाजरायट हांव जावन आसा, हांव कोण. हांव एक फुडारी. पूण आतां कितें घडलां. हांव बंदखणेन आसा कारण एका चेडवाच्या मोगान हांव पडलो. हें हांवें कितें केलें. एक अद्भुत जिवीत हांवें म्हज्याच हातान हांवें नाश केलें. म्हजें नांव कोणें तर घेतात थिंगासोरूच हे सगळे थिंगासोर कांपताले आनी आयज हांव तांच्याच मुखार एका गुलामाच्या रुपान
ह्या सांखल्यांनी हांव बांदलो आसा ताजें कारण कित्याक हांव सर्वेस्पोरा कडल्यान हांव पयस जाल्लो आसा. म्हज्या सर्वेस्पोराक हांवें सोडून दिला आनी ताचें आतां फळ कितें? म्हजें जिवीत आतां नाश जाला. सर्वेस्पोराच्या नांवाक हांवें ओकमान हाडला. तेन्ना आपले ओत्मीक दोळे ताणें उक्ते केले. ओत्मीक दोळे ताणें उक्ते केले आनीक रडलो. कितें म्हणून तो रडलो तुमी जाणा? आतां आमी वाजुया. वोड 28 तेन्ना सॅमसनान अशें म्हणून सर्वेस्पोराक दिनवासलो. सर्वेस्पोरा देवा, तूं म्हाका उगडास कोर. म्हज्या सर्वेस्पोरा, आनी एक फावटी म्हाका पोत्तून तूं बोळ दी. पळय म्हजे दोनी दोळे ना, पूण एकाच वावरान ते पुलिसकारांक काबार करूं. म्हजे दोनी दोळे आतां नान, पूण हांव तांकां काबार करूंक सोदतां. मोरचे आदीं सॅमसनान कितें म्हणलें तें तुमी जाणो काय? एकूच फावट तूं म्हाका सोमदी दिवशी, एकूच फावट म्हाका तूं उगडास कोर. सर्वेस्पोर कितली काकूट कोता तें तुमी जाणा? त्या निमाण्या वेळाचेर सॅमसनान केल्ली पळय ती मागणें, सर्वेस्पोरान तें आयकलें. व्हिडिओ पळयात. आतां आमी पळोवया. I've abandoned you, Samson. You are the man who took away my eyes. I am glad of it, for the darkness helps me think. Your God has deserted you and taken your strength with him. బలాన్ని తీసేసుకున్నాడు. I can see him more clearly than ever. కానీ ఇప్పుడు నా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరిచి నా దేవుడిని నేను స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నాను. To destroy you all. It's over, Samson. నా దేవుడు నాకు శక్తినిచ్చినట్లయితే మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను సంహరించగలుగుతాను. इश्टानो, खरें म्हणल्यार सर्वेस्पोर सॅमसना कडल्यान हें तो आवडे नासलो. ताणें जिवोचे सर्वेस्पोर आवडेतालो. तो कितलो बोलिश्ट तो आमी आतां पळयला. आपल्या त्या बोळान, त्या व्हडत्या बिल्डिंगाची पिलर ताणें दुखलून तें आख्खें बिल्डींग तो पडटा. कितलो बोलिश्ट. एके वस्तोरेक तो आधीन जालो. सर्वेस्पोराक ओकमानीत केलो. आमचे मदें असलें कोण आसा काय? तूं कोडेक बरो ज्ञानी, चड तूं शिकलेलो जायत, बरो तूं शिर्वीस कोता जायत, तूं एकदम बरें, तूं एकदम ओत्मीक सर्वेस्पोराचे भिरांतीन तूं जेता पळय तसली. पूण कित्याक तुजें आयज जिवीत इतलें सारकेंच ओस्कोट जाल्लें आसा? कित्याक आयज तुजें जिवीत सर्वेस्पोराकडून पयस काडल्या? खंयच्या मनशाक लागून? कित्याक लागून? कसलें तें कारण जायत काय? मातशें तुकाच प्रस्न केल्यार तें एकदम बरें जातलें. त्या दिसा सॅमसनान कितें म्हणलें तुमी जाणा? बापा, आतां पर्यंत हांवें तुका रडयलां. म्हाका आनी एक पातूच उगडास कोर. आतां ह्या मरणाच्या वेळार हांव तुका खुशाल करून मरोंक सोदतां. सर्वेस्पोरान ताजें मागणें आयकलें आनी सॅमसनाक ताणें बोळ दिलें. आनी तो सॅमसन आख्खे जिवीतभर ताणें जितल्या दुस्मानांक पळय मारलेले पळय तेज्या एका मागण्या वरवीं ते एकाच दिसान ताणें मारल्या पळय ते दुस्मान चड सुबेज. पूण सर्वेस्पोरान जे आवडलेले पळय ते सॅमसनाचें मरण न्हूय. भावा भयणानो, सर्वेस्पोराक नाका तुमी मोरची म्हणून. ताका जाय तुमी जिवीत जावची, एक जोयतीवोन जिवीत जिवोवची म्हूण. सर्वेस्पोराच्या नांवा पासत तुमी एक जोयतीवोन जिवीत तुवें जिवंक जाय. सर्वेस्पोर आवडेता.
सॅमसनान केन्ना चिंतूंक ना एका चेडवाच्या मोगान पडून ताचें जिवीत इतलें सारकें पाड जातलें म्हूण. सैतानान सारको निर्णय घेतला. जोरी तर एक मनीस कोण सर्वेस्परा पासून जियेता ओ सर्वेस्पराचे पासून तो कितें वावर करता, कशे भाशेन तो दादलो जावं ओ बायल जावं ते सर्वेस्पराकडून ताका पयस करचो म्हूण. ही सैतानाची चाल. बी अलर्ट. योर एनिमी इज द डेव्हल. चोत्रायन तूं राव. तुमचो दुस्मान सैतान. तो केन्ना आनी खंयचे वाटेन तुमचेर तो आक्रमण करतलो त्या पासून तुमी जागृत रावात. दावीद सर्वेस्पराचे पाटलानूच कोत्ता तसलो आनी तो ओत्मीक एकदम तो सारको पळयतो तसलो फुडारी. पूण एका दिसा जेन्ना घराच्या टॅरिसींतल्यान तो सगळा कितें तरी पळयतालो, एक अस्तोरी नाता ती तो थिंगा देखता आनी रोखडोच आपल्या नोदरेक ताणें बोडोंक जाय आसलें. आपल्याची चिंतना ताणें त्या दिसा बोडोंक जाय आसली. पूण त्या दिसा तो ताणेन पडलो. नाता ती अस्तोरेक पळोवन तो ताणेन त्या दिसा पडलो. ताणें कितें केलां तुमी जाणा. आपल्याच्या जिवितांत ताणें केन्नाच व्यभिचार करूंक नासलो. भावा भयणानो, मातशें तुमी म्हाजी उतरां आयकात. घोडेक जाय तुवें तुजे जिवितांत केन्नाच व्यभिचार करूंक ना जायत. पूण तुमी देखतात पळय तीं बुरशीं पिक्चरां. पूण तुमी देखतात पळय तीं नाका जाल्लीं बुरशीं पिक्चरां. तुमी देखतात पळय ते अपवित्र सगळे नोदरो. आनी तुमी केन्ना व्यभिचार करूंक ना आनी करूंकूच नासतले. दाविदान आपल्या जिवितांत केन्नाच व्यभिचार करूंक नासलो. पूण एक नाता ती अस्तोरेक ताणें पळयली. ताणें आपल्याकूच कंट्रोलान ताणें दवरूंक ना. दावीद थिंगासोर राजा जावच्याक आनी त्या सिंहासनाक बसच्या आदीं राजा जावन त्या सुवातेचेर आनी थिंगासोर तो भोंवोंक थंयसर पावपाक ताका 40 वर्सां लागलीं. त्या सुवातेर तो पावोसोर. पूण थंय तान सकला पडोंक थोडोच वेळ. त्या दिसा दाविदान व्यभिचार केलो, पडलो. हातूंत तुवें कितें सोजमिकाय घेवंक जाय तुमी सोजमोलें. तुजें जिवीत तुवें 40 वर्सां पासून तुवें तें बरे भाशेन सांबाळूय. 30 वर्सां तुवें आतां तुजें जिवीत आख्खें तें बरें सांबाळलां. 20 वर्सां तुजो कॅरेक्टर तुवें बरे भाशेन सांबाळून दवरला. तुज्या दोळ्याच्या मुखार तीं बुरशीं पिक्चरां पळयतोच. परतून परतून तूं जरी तर तीं पळयत जाल्यार खंयच्याय एका दिसा तरी सैतान तुका सोकला उडयतलो. कसो उडयतलो पळय तें हांव नोको. कोणाचे कडल्यान तो उडयतलो तें हांव नोको. खंयचे वाटेंतल्यान तो आक्रमण करतलो तें हांव नोको. पूण जेन्ना तो वेळ येतलो तुज्यान मुखामळ करूंक जावचें ना. तुजें जैत व्हरोंक जावचें ना. तुवें कधीच केन्ना चिंतूंक पासून नासलें हांव व्यभिचार करतलों आनी व्यभिचाराची तुका चिंतना पासून येवंक नासलीं. केन्नाच तुवें चिंतूंक नासलें. पूण तूं पळयता पळय ते चित्रांक लागून, तूं पळयता पळय ते सिरियलां पासत, ते सगळे पिक्चरां पासत, जेन्ना तूं ताणेन सांपडटाय सैतान तुका थिंगासोर देरेपेंतूस तुजेर आक्रमण करता. ह्या भाशेन आक्रमण करतना तुजें ताजें मुखामळ करूंक जावचें ना. दाविदाचेर देरेपेंतूस सैतानान जेन्ना हमला केलो, नाता पळय ते अस्तोरेक पळयता आसतना ताजें नदर ताणें परतूंक ना. ते अस्तोरेची वळख काडपाक तो फुडें सरलो. ते अस्तोरे विशीं तो मुखार आपल्या चिंतनांनी तो तिका भायर काडूंक जावंक ना. बोगोर बोगोर ती नदर आनी तें दृश्ट ताच्या दोळ्या मुखार येता. ती नाता पळय ती अस्तोरी तेजे दोळ्या मुखार येता. तेजे दोळ्या मुखार तें दिश्टी पडटा. तिये कडल्यान ताणें दोळे बंद करूंक ना. तिजेर ताणें जैत व्हरोंक ना. त्या वेळाचेर इतलो व्हडलो राजा, इतलो व्हडलो तो ओत्मीक आपल्या सेवकांक तेजे लागीं धाडटा आनी तिका रोखडीच आपोवन हाडटा. सारकोच तो आपल्याची वाट चुकलो पळय इतलो तो ओत्मीक आसलो. दोळ्याचे बाबतींत तो सारको ओस्कोत आसलो आनी ताणेन पडटोच थंयसर ते अस्तोरेक आपयता आनी तिचे बरोबर व्यभिचार करता. ताणें हें केन्नाच चिंतूंक नासलें. तो एके दुसरे अस्तोरे कोणें, एके दुसरे गोवाचे बायले कोणें तो ह्या भाशेन ताणें केन्ना चिंतूंक ना. त्या दिसा पयले घोडीक ताका कोणें येवन विचारलें जाल्यार दावीद तुज्या मनान केन्ना तुवें व्यभिचार करपाक? अशें तुजें मन आसा म्हणून ताका विचारलें जाल्यार तो ताका बोबान म्हणपाचो, आरे तूं कितें समजताय म्हाका पळोवन? घोडीक असो म्हणत, हांव तुका कसो दिसता काय? अशें तो घोडीक म्हणत. हो घोडेक कोण त्या दिसा देनपाराचो येवन म्हूण दावीद व्यभिचार करपाचें तुका संदी मेळत जाल्यार तूं व्यभिचार करतलोय. आरे पिश्या भाशेन उलयना काय? हांवें म्हज्या जिवितांत आयज पण आतां व्यभिचार करूंकूच ना. आतां कित्याक करतलो? घोडीक अशें म्हणत. पूण त्या राती तो पडलो. सैतान तुका पयलीं ते SMS तुका ती धाडून उपरांत तुका पातकान घालचो ना. उगडास दवर. सैतान तुका WhatsApp मेसेज धाडून पळय तुका आतां आयज राती सकाळीं उडयचो आसा अशें इंटिमेशन घेवन तुका उडयचो ना जाल्यार तो तुका कसो सकाळीं उडयतलो? तुवें केन्ना चिंतूंक ना पळय तसल्या वेळार, त्या वेळाचेर तुवें केन्ना चिंतूंक ना पळय तसल्या वेळार, असल्या सुवातेर तुवें केन्ना चिंतूंक नासलें पळय तसल्या मनशा वरवीं तुवें चिंतूंकूच नासतलें. ह्या भाशेन देरेपेंतूस तुका उडयतलो. ह्या पासतूच
आमी जागृत रावंक जाय, सारकेच चोतरायेन आमी रावची. दानियेलान आपल्याच्या जिवितान एक निर्णय घेतला. कितें तो तुमी जाणा? आमी बॅबिलॉन ह्या शारांत आमी जियेतांव. अन्य जातीमध्ये आनी दुसरे परंपरामध्ये आमी जियेतांव. अशुद्ध लोकांच्या मदें आमी जियेतांव. जाल्यार आमी एक निर्णय घेवंक जाय. कसलो तो? कधीच हांव म्हजे हे कोडीक अपवित्र करचो ना. हो संवसार आत्तो वो पत्तो जावं दी, पूण हांव म्हजी कूड कधीच ती अपवित्र करचो ना. एक खोडेगांत निर्णय घेता आनी हो खोडेगांत निर्णय घेवच्याक तो दिसाक 3 फावटी मागणें कोत्ता. त्या मागण्याचें जिवीत दानियेलाक ताच्या निमाण्या वेळार पासून प्रामाणीकपणांत आनीक दयभक्तीन तो जियोंक ताका आदार केलो. इश्टानो, चोतरायेन जियात. दाविदाक 40 वर्सां लागलीं त्या उंचल्या पावंडेर पावंक. थोड्याच मिनटांनी सैतानान वयरसावन सोकला उडयलो. कसल्या मनशाक तुमी जाणाव सर्वेस्पणान मजबूत आसलो तो. गोलियत आसून थिंगा येवन म्हणटा, तुमच्या मदें कोण जर बलिश्ट आसा जाल्यार तुमी म्हजे लागीं धाड, हांव एकलोच येता. जो कोण म्हाका शेणयता, आमचो देश तुजो गुलाम जातलो. जरी तर तुमी तर शेणत जाल्यार तुमी आमचे गुलाम जातले. ह्या भाशेन तो चुनवती दिता आसतना सगळे थिंगासर कापून भिताले. दावीद तो तेन्ना एक धाकटो भुरगो आसलो. तो म्हणटा, हो सुन्नत करूंक नासलो. सोर पदवेदाराक तो थिंगासर येवन ताचो अकमान करता. वो कितें काय? ताका सारकोच राग आयलो हें आयकोन. जेन्ना गोलियत ह्या भाशेन उलयतना आपल्याची जिवाची पर्वा करिनासतना तो वचोन ताजी गोमटी कातोता. सर्वेस्पराच्या वावरान तो इतलो मुखार आसलेलो, पूण असले पळय त्या सोमदेर केन्ना चिंतूंकूच नासलेलें. जरी तर ताका कोण वचोन विचारीत, दावीद तूं हे पातकान पडटलो केन्ना चिंतलेलें काय? स्वप्नांत पासून हांवें चिंतूंक ना. ह्या भाशेन तुजी बायल आसतनाय तूं दुसऱ्याचे एक कोणाचे बायलेक घेवन ह्या भाशेन तूं कोत्तलें म्हणून केन्ना तुवें चिंतलें काय? हाय, केन्नाच हांवें अशें चिंतूंक ना. पूण अशें कित्याक घडलें? देरेपेंतूच घडलें. चोतराय दवर. आपल्याच्या नोदरे विशीं तुवें सारको सावधान रावंक जाय. दावीद आपल्याच्या मोडण्याच्या वेळा पर्यंत ताणें केल्लें पळय त्या पातकाक लागून ताजें तो मोल फारीक करीत आसलो. त्या व्यविचारा पासत एक व्हडतें मोल ताका फारीक करचें पडलें. तिसरें, जेजू क्रिस्त गॅथसेमनेचे त्या बागेंत गेलो. आपल्या शिश्याक ताणें कितें म्हणलें तुमी जाणाव? तुमी जागे रावन मागणें करात. तुमी ताणेन पडना जावच्याक. तुमी ताणेन पडना जावच्याक. सैतानाच्या आदीन तुमी जावचे न्हू. तुमी जागीत रावात, मागणें करात. आमी कित्याक मागणें करूंक जाय? कित्याक आमी मागण्या पासत चड वेळ काडूंक जाय? वो तें आमी परतून परतून सर्वेस्परा कडेन उलोवचें. परतून देवाच्या उतराचेर कित्याक नियाळ करूंक जाय? कारण जाणा, फाल्यांच्या दिसा सैतान खंयचे वाटेन तुजेर आक्रमण करतलो तें तूं नकय. फाल्यांच्या दिसा कसो पळय तो तुका सैतान तुका तेज्या आदीन करतलो तें तूं नकय. फाल्यांच्या दिसा तुका जैतिवंत जावंक जाय जाल्यार आयच्या दिसा तुवें तुजे दिमेर येवंक जाय आनी मागणें करूंक जाय. जेजून आपल्याच्या शिश्यांक म्हणलें, कितें तुमी जाणाव? तुमी ताणेन पडना जावच्याक, सैतानाचे आदीन जावं ना जावच्याक. जरी तर तुमकां सैतानाचेर जैत तर व्हरोंक जाय जाल्यार तुमी जागृत रावन मागणें करात. जेजू क्रिस्तान जैत व्हरपाक आपल्याचे दिमीर रावन ताणें मागणें केलें. जेजू परतून येयलो तेन्ना ते कितें करताले ते तुमी जाणाव? ते न्हिदलेले. जेजून येवन ताका म्हणलें, सिमाव, एक वर पर्यंत तुज्यान हांगासर जागो रावंक जावंक ना. हाय, तुमी ताणेन पडना जावच्याक जागे रावन मागणें करा. परतून जेजून तांकां सांगलें. आनी मागीर तो मातसो मुखार वचोन तो सारकोच कश्टान आसलो त्या वेळाचेर ताचो घाम तो रगत जावन थंयसर पडोंक लागले. घाम पर्यंत रगत जावन थिंगा पडोंक लागलो. तशें ताणें थिंगा मागणें केलें. बापा, म्हजो आत्म तयार आसा, पूण म्हजी कूड सारकी हुस्कोत आसा. जाता जाल्यार हें पात्र आसा तें म्हजे कडच्यान तूं काडून उडय. पूण न्हय थिंगा म्हजी खोशी, पूण तुजी खोशी जावं दी. परतून येवन पळयता शिश्य न्हिदोन आसले. तेन्ना जेजून तांकां अशें म्हणलें, एक वर पासून तुमकां जागे रावंक ना? घोडेक सर्वेस्पर तुजे लागीं होच प्रस्न करता. तुजे लागीं एक वर पर्यंत तुज्यान जागो रावंक जायना? एक वर पर्यंत
तुज्यान मागणें करूंक जायना? 1 वर पर्यंत तुज्यान दिमेर रावंक जायना? 8 वरां शिर्वीस कोत्ताय, 10 वरां शिर्वीस कोत्ताय, वरांची वरां ते टीव्हीच्या मुखार तूं बसताय, वरांची वरां तूं शिकोवण कोत्ताय, वरांची वरां तूं प्रवास कोत्ताय. 1 वर म्हज्या बरोबर मागणें करूंक जायना? त्या दिसा जेजू क्रिस्तान आपल्या त्या शिशांक थिंगा पळोवन ताणें म्हणलें, तुज्यान 1 वर पसून म्हज्या बरोबर मागणें तुमकां करूंक जायना? ह्या भाशेन तांणी मागणें करूंक ना म्हणोन कितें घडलें तें तुमी जाणाव? आयची रात हो शेळयांचो राखणो, ताका ते दोत्तले आनी शेळी हिंगा थिंगा वयतली. म्हाका ते दवरपाचें आसा अशें जेजून थिंगासर म्हणटोच पेद्रून थिंगा म्हणलें, सोमया, वगत येयत जाल्यार हांव म्हाजे थिंगासर प्राण पसून तुज्या पासत दितलो. ह्या भाशेन हिंगा पेद्रून तशें म्हणटोच सगळे थिंगासर आसले ते शिशूय, आमचो जीव आमी तुका पासत दितले अशें म्हणटोच जेजून म्हणलें, तुमी सगळे म्हज्या पासत जिवीत दितले अशें म्हणटात, तुमी सगळे पळोवन वयतले. पेद्रू थिंगा म्हणटा, हे सगळे धांवन गेले जाल्यार पसून सोमया, हांव धांवन वयचो ना. गरज पडल्यार हांव म्हजो जीव पसून तुजे पासत दितलो. सैतान हें सगळें पळयता. ओहो, अशें तर जीव दिवपाचो आसाय. मातसो रावन आतां पळोवया. प्राण दितलो अशें म्हटलें. दवरपाक आसा पळय ते सैनीक आयले. जेजू क्रिस्ताक ताणें कैदी केलो. सगल्या शिशांनी पळय आपल्याचो जीव दितले म्हणटाले पळय थंयसर आसले ते धांवन गेले. परिक्षेन ते शेणले. आनी पेद्रू जाल्यार सारकोच घाबरलो. एक चेडूं थिंगासर येवन, तूं त्या शिशा बरोबर आसलो अशें ताका विचारलें तेन्ना, ना, कितें म्हणटाय तूं? हांव जाल्यार तांचो शिशूच न्हय. तूं कितें म्हणटाय हांव नको? हांव जाल्यार ताका वळखोच ना. 3 पावटी पेद्रू थिंगासर जेजूक 3 पावटी नाकारता. ताणें ताका नाकारलो. ह्या भाशेन तुमकां आतां कितें विचारूंक सोदता? सुमार 3.5 वर्सां जेजू सांगाता तो रावलो. जेजू सांगाता तो चल्लो. जेजूचे सेवेन तो तेजे बरोबर आसलो. जेजू बरोबर ताणें जेवण केलें. 2 दिता मोदें तो एकदम व्हड जावन आसलोलो. आनी असलो पेद्रू व्हड आसोनूय सैतानान पेद्रू व्हरपी कितें म्हणलें जाणा? जेजू कोण पळय तो, हांव नकळो. थोड्याच वरां आदीं त्याच पेद्रून कितें म्हणलें तुमी जाणाव? जेजू क्रिस्ता पासत आपल्याचें जिवीत पसून तो दितलो. जेजू क्रिस्ता पासत आपल्याचो प्राण दितलो म्हणटा पळय तो धर्मदूत पेद्रू. थोड्याच मिनटां उपरांत ताणें सैतानान ताका कितें म्हणूंक लायलें? जेजू कोण पळय तो, हांव नको, चोत्राय दवरात. सैतान वाट पळयत आसा. म्हाका, तुका, आमचो सगल्यांचो घात घेवच्या खातीर. आमकां तो फटोवंक, ताच्या अधीन करूंक. एक बोलिस्टाकूच एका चेडवाक ताच्या मुखार दवरलो आनी ताका बंदी केलो. एक पवित्र मनशाक नाता ती वस्तूय दाखयली आनी ताका सकला उडयता. 2 दुतां वरवीं ताणें अशें म्हणूंक लायलें, जेजू क्रिस्त कोण तो, हांव नको अशें म्हणचें केलें. जाल्यार आमचे मदें कोण आसा काय? जालें आमचें काम. कित्याक अशें म्हणटा? सॅमसना भाशेन, दाविदा भाशेन आनीक पेद्रूच्या भाशेन. सरी तर सैतानान तांकांच उडय जाल्यार हांव ताच्या मुखार कोण? आतां म्हाजें काम जालें. अशें चिंतचें म्हणून हें तुमकां हांव सगळें सांगूंक सोदिना. हें सगळें सांगपाचें कारण कितें म्हटल्यार, सॅमसना असल्या मनशाक, दाविदा असल्या मनशाक आनी पेद्रू असल्या मनशाक सैतान आपल्या चालाकीन तांकां सकला उडयता तो. हें सगळें पवित्र पुस्तकांत सर्वेस्पणान कित्याक अशें बरयलां? आमी आशा सोडून जियोचें हे पासत न्हय. आमी सारके चोत्राय धरून जियोंक जाय त्या पासत सर्वेस्परान आमच्या पासत हें बरोवन दवरलां. त्या दिसा पेद्रूक तर जैत व्हरोंक जाय आसलें. ताणें कितें करूंक जाय आसलें? त्या राती त्या दिसा मागणें करूंक जाय आसलें. पेद्रू भाशेन आमी तर पळोवंक ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आयज आमी मागणें करूंक जाय. दर एका दिसा आमी मागणें करूंक जाय. दाविदा भाशेन आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? तें उतर आसा पळय तें कोरण्यान करूंक जाय. आनी उतर कितें? आपल्या शेजाऱ्याची खंयचीय वस्त ताजी आशा धरूं नये. आज्ञा पेळाचे वस्तुरेची आशा धरूं नये. शेजाऱ्याचे शिरवीदोराची, शेजाऱ्याचे त्या गाडवाची तुमी आशा दवरची न्हय. सर्वेस्पराच्या उतराक तोडी तो ताणें पाळ दिलो जाल्यार तो पातकान पडचो नासलो. सॅमसनान
कितें करचें आसलें? सॅमसनान आपल्याचे दोळ्याचे पवित्रतायेन ताणें रक्षा करूंक जाय आसली. कित्याक जर तर तुजे दोळे नितळ आसा जाल्यार तुजी सगळी कुडूच उजवाडीत आसतली. पवित्र पुस्तक म्हणटा. तुमी तें आयकल्लें आसा, व्यभिचार करचे न्हू. जोरी तसले वायट नदरेन कोण वस्तुरेक पळयता, वायट नदरेन एके वस्तुरेक कोण तरी तो पळयता जाल्यार तो मनीस त्या वस्तुरे सांगता व्यभिचार ताणें केलो जाल्यार सर्वेस्पर आमकां ताजे उतराक आनी ताज्या आज्ञांक पयलींच ताणें आमकां दिला आनी आमी तर पाळली जाल्यार आमी तातूंत आनी पडची ना. आमी चोत्रायेन रावची. आमी निमाण्या दिसांनी आसा. आमचो दुस्मान सारके वागा परी सोरभोंवतणी आसा. कोणाक सारको पिजून खावंक कशें तो सोरभोंवतणी भोंवत आसा. काम कोत्ता थिंगा सोरभोंवतणी भोंवता. आमच्या भुरग्यांच्या सोरभोंवतणी भोंवता. आमचे सोबेचे सोरभोंवतणी तो भोंवता. तुमकां बेकडावच्याक हांवें तुमकां सांगोना. पवित्र पुस्तकांत कितें बरें बरयल्लें आसा. ह्या संवसारांत जो आसा आमचे भितर रावता पळय ताजे म्हूण तो व्हड जावन आसा. ह्या पासो त्या सर्वेस्पराची आज्ञा आमी माळूंक जाय न्हू. त्या दिसा सॅमसन सर्वेस्पराची आज्ञा मानीत जाल्यार दावीद सर्वेस्पराक तर अधीन रावलो जाल्यार पेद्रू जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मानून थिंगासोर मागणें करूत जाल्यार ते थिंगासोर पडचे नासले. निमाण्या दिसांनी आसात. चोत्राय दोरात. सैतानान निर्णय घेतलो आसा आमकां सोकलां उडोवच्या खातीर. त्या पासत गरजेचें आसा पळय ते आमी चोत्रायन रावंक जाय. उतर आमी जाणा जावंक जाय. उतराचो पाळ आमी करूंक जाय. मागणी आमी करूंक जाय आनी तायणेचेर आमी जोयत व्हरोंक जाय. आमची गोवाय आमी सांबाळून दवरूंक जाय. असले कुरपे पासत आमी मागणें करुया. लेट्स प्रे. बापा, आयज आमी सोकलां पडटात कित्याक आमच्या जिवितांत मागणें ना म्हणून. आमी पडपाचें कारण बापा आमच्या दोळ्यांचेर आमचो कंट्रोल ना. सोकलां पडपाचें कारण जावन आसा पळय आमचे इच्छेचेर आमचो कंट्रोलूच ना. कंट्रोल नासले पळय ते इच्छे पासत सॅमसन सोकलां पडलो. दोळ्यांचेर कंट्रोल ना म्हणून दावीद पातकान पडलो. मागणें करिना म्हणून थिंगासोर पेद्रू 3 फावटी जेजूक नाकारता. बापा, आमच्या मागण्याच्या जिविताक बोळ दी. आमच्या दोळ्यांक तूं पवित्र कोर. आमची इच्छा आसा पळय ते सारकें आसूं दी. आज जी कोण जे भाशेन तुमी आसात आमी आमकांच तुका भेटयतात. आमकां बक्षी तूं. तुज्या हाजीरपणान आमी तुज्या रोगतान आमकां तूं नितोळ कोर. जीं आपल्याची काळीज नवी कोत्तात पळय तीं सुभागी. बेसांवाचें जिवीत जिवपाचे खातीर आमकां तूं बेसांव दी. ह्या निमाण्या दिसांनी ज्या भाशेन आमी सावधानी दवरून आमचें जिवीत जिवंक जाय. आतां पर्यंत तूं आमचे लागीं उलयलां म्हूण आमी तुका दिनवासता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतां बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.